प्रितीच्या बाबणेनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 7वो विसवोर, वोड 31 ते 36 पर्यंत. Mark chapter 7 verses 31 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. नव्यान तिराच्या प्रांतांतलो भायर सरून सिदोनचे वाटेन 10 नोगराच्या मुळकान जेजू गालिलियाचे दोळया कोडी आयलो. तेन्ना कोणेकल्या जोड जिबेच्या बेऱ्याक ताचे सोरशी हाडलो आनी ताचेर हात दवर म्हूण लोकांन जेजू कडेन मागलें. आनी लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरून जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. मागीर स्वर्गाक दोळे उबारून ताणें सुस्कार सोडलो आनी म्हणलें, एफात म्हणजे तुझे कान उक्ते जावं. हे म्हणटा म्हणसर ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांदपास सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. आनी कोणाकूच सांगी नाकात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. पूण जितलो तो तांकां फर्मायतालो तितली ओदीक ती पुरगोडटाली आनी सांगून वचो तितली थोटाकून म्हणटाली, हाणें सगळें बरें केलें. ताणें बेऱ्यांक कान दिले आनी मोन्यांक जीब दिली. प्रितीच्या बाबणेनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी 2 वोडीचेर आमी आयज नियाळ करुया. आमी पळयतां आयच्या शिवर्तमानान एका जोड जिबेच्या बेऱ्याक जेजू बरो कोत्ता. आनी 33 वोडीन जेन्ना लोक ह्या जोड जिबेच्या बेऱ्याक जेजू कडेन हाडटा, जेजू कितें कोत्ता? तो लोकां मदलो ताका कुशीन व्हरोन जेजू ताच्या कानान आपले बोट घालता, ताचे कान उक्ते कोत्तात आनी तेजे उपरांत कितें कोत्ता? तो आपली थिंपी काडून ताची जिबेक लायता. आयकात बरे भाशेन बाबणेनो, ही मिलाक करचे पयलीं जेजू त्या मनशाक जो बरो ना ताका लोकां मदल्यान कुशीन काडून व्हरता. म्हणजे लोकां वजीर ही मिलाक करिना आनी जें कोत्ता तो त्या मनशाक पेकोणी दिता. बाबणेन जेजून कितें केलें? ताणें आपली थिंपी काडली आनी त्या भेऱ्याक ह्या जोड जिबेच्या दादल्याच्या जिबेर घातली. आतां समजा ताणें आख्या लोकां फुडें अशें केल्लें जाल्यार लोक कितें म्हणटलो आसलो? अरे, ताणें आपली थिंपी घातली ताजेर, कितें कोत्ता रे भिटेचें, कितें कोत्ता रे? पूण जेजू जाणो आसलो कितें कोत्तालो तो. ही गरज आसली ताका. आमच्यान म्हणूंक जाता, अरे बाबा ताका मिलाक करूंक जाता थिंपी काडी नासतना. पूण त्या वेळार देवाक कित्याक जाय तें आमी नको. पूण आमी जाणो भाव भयणीनो की जें जेजून केलें तें लोकां वजीर करून. आनी कितले पाटी आमी जेन्ना कोण आमी आतां केन्ना रितीर आसता, केन्ना कोण आमी पेकोणी करपाक वेता आनी थंयसर जो लोक देवाचें उतर नको ते फकत भावा म्हणटात, ते म्हणटात, मागणें कोत्तात, भिरांतीन मागणें कोत्तात आनी कांय अजापा जायना, कांय मिलाग्री जायना. कित्याक? सगळ्या लोकांक थंयसर उतराची सजमणी दिवंक ना म्हणून. देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां जेन्ना आमी पेकोणी कोत्ता, कितें आमी बरें करूंक सोदता, बिश्टें गेलें थंयसर आनी मागणें केलें, कांय जावचें ना. गरज आमकां त्या उतराची सजमणी दिवपाक. सुमार 10-15 लोक आहा, 1000 लोक आहा, की ती कसली मिलाक करचे पयलीं, कसली अजापा जावचे पयलीं आमकां जाय त्या उतराची सजमणी. जें आमी उतर तें देवाचें उतर परगट कोत्ता तें सजमणीन आमी दिता तेन्ना आतां लोकांचे दोळे उक्ते जातात, तांचे काळजां उक्तीं जाता, ताचें मन उक्तें जाता. आतां कितें जाता? ती सजमणी मेळल्या उपरांत तेन्ना की आतां पवित्र आत्मो थंयसर मिलाग्री कोत्ता, अजापां कोत्ता आनी सगळें बरें जाता. आनी कितले फावटी थंयसर जेन्ना जेजू देवाचें उतर परगट कोत्तालो तेन्ना खूब मिलाग्री जायनासल्यो. कित्याक? थोडो लोक येतालो फकत थंयसर पळोवपाक सर्कस जालां, कितें कितें कोत्ता जेजू. तांकां खरेंच भावार्थ नासलो. आनी कितें घडटा? जेन्ना थंयसर आतां तो नाजरेत गांवांत वेता, आपल्या खाशा गांवांत वेता, तो ज्या जाग्यार तो जल्मल्लो आनी व्हड जाल्लो तो,
तिचो ताणें कसलेच अजापा करूं ना, कित्याक तिचो लोक ताका ताका मानिनासलो, ताजेर ताका भावार्थ नासलो. ते फकत अजापा करूंक सोदताले, पळोवंक सोदताले, पूण ताका खरेंच जेजूचेर भावार्थ नासलो. देखून भाव भयणीनो, आयज जेजूच्या आयच्या शिवर्तमान जेजू कितें करता, त्या जोड जिबेच्या भेऱ्याक तो लोकां मदल्यान काडून, कुशीन काडून आतां ताका ताच्या कानान बोटां घालून ताका ताचे कान उक्ते कोत्ता, ताची थिपी घालून ताजे जिबेर घालून ताका बरो कोत्ता. तेजे फुडें आमी कितें वाचता? जेजू जेन्ना ही मिलाक कोत्ता, तो कितें कोत्ता? तो सगल्यांक सांगता, तुमी दुसऱ्यांक सांगिनाकात. तो कोणाकूच सांगिनाका म्हणून जेजू कितें सगल्यांक सांगता, सांगिनाकात बाबा. भाव भयणीनो, कित्याक गाय इतलें अजाप केलें, इतली व्हडली मिलाक जाली, एका जोड जिबेच्या मनशाक आनी जोड जिबेच्या भेऱ्याक ताका पेकोणी वयली, आनी तरी जेजू म्हणटा कोणाक सांगिनाका. आमी जेन्ना बरें जातोच आमच्या जिवितांत देवान आमकां कितें बरें देवाच्या उतरा वरवीं आमकां मिलाक जाली, आमी सदांच म्हणटा देवाचें उतर पोरगोट करूंक जाय, आमी सगल्यांक सांगूंक जाय. पूण ह्या वेळार जेजू कित्याक म्हणटा कोणाक सांगिनाका? कित्याक भाव भयणीनो, आतां हजारांनी लोक जेजूच्या फाटल्यान लागलेलो, कित्याक तो सत शिकयतालो, तो सजमणी दितालो, आतां खूब लोकांक पेकोणी दितालो, अजापां कोत्तालो. आनी जेन्ना आतां लोक वाडत वेतालो, आतां ताका सगल्यांक बरे भशेन शिकोवपाक, तांकां सजमणी दिवपाक आवड जातालें, कठीण जातालें. आनी देखून भाव भयणीनो, जेजूक नाका आसलें की बिश्टो लोक येयल्लो तिचो अजापा पळोवपाक, मिलाग्री पळोवपाक, पूण खरेंच जे शीस आसले, कोण जेजूच्या मोगान आसलो, ज्या लोकांक शिकोवन जी दितालो ती सजमणी घेवन ती शिकपाक येयल्ले, ताजे पासत ताणें म्हणलेलें सगल्या लोकांक सांगिनाकात, हें पोरगोट करिनाकात. आनी आयज भाव भयणीनो, बिश्टो लोक येयलो मिसाक, बिश्टो इगोर्जेन येयलो, बिश्टें देवस्पण केलें, खूब नवेनां केलीं, खूब देवस्पण केलें, कांय जावचें ना आमच्या जिवितांत. कित्याक जेन्ना आमकां सत तें आमकां सजमण येता, देवाचें उतर आमकां सजमण येता, ते खरेंच आमकां ते सजमणी दिवन आमकां तें आमकां पोरगोट करून कोण दिता, तेन्नाच की आमकां ती सजमणी येता. आनी आतां आमच्या जिवितांत तो बदलाव जाता, आमच्या जिवितांत अजापा जाता, मिलाग्री जाता. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर आमी पोत्तून आमी नियाळ करुया, चोत्राय धरून नियाळ करुया, हें शिकोया देवाचें उतर. जें उतर म्हणटा तें सजमून घेवया, आनी तें सजमून गेल्या उपरांत आतां आमी तें उतर पाळून खरेंच हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां कोडलां, आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक, तांकां पेकोणी दिवपाक, तांकां सजमणी दिवपाक, तांकां अजापां करपाक पवित्र आत्म्या उदेशी हें करपाक आयजतान आमी फुडें सरुया. तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव आडयतां, आनी पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फामिलीक हांव